बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जालां. लुकास एवांजेल पयलो अध्याय 20 आनी 6 ते 30 आनी 8 वाक्य म्हणसर. लूक चॅप्टर 1 वर्स 26 to 38. 7व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतल्या एका औंकारी सरसीन पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नांवाच्या एका ददल्या लागीं करार जाल्ले. त्या ओंकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सावन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवा तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेसू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाच्या राज्यासान सर्वेस्वर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटीक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें कशें घडचें? आजुनूय हांव औंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नतेची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तवण जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्येवं तूं देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर तिका एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांज म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसाद जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराचें साकरण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो गेलो. हे देवाचें उतर आज आमकां फावो जाला. आज गब्रियल बुडव्यान मरी मायक बरी खबर हाडलेली एक फेस्त पवित्र सभा आचरण करता. आज मरिये मायविशेंत आमकां पवित्र सभेंत चड कांय आयकोंक मेळना. पूण जाल्यार ह्या लूक हाचे विशयंत बरेंकन बरयता आपल्या पयल्या अध्यायांत. आनी जेजूचो जल्म पयलेंच तो कळीत करता. देवाची काकूळट आनी कृपा कशी ह्या संवसाराक वाळटा, कशें सर्वेस्पर देव आपले येवजन जारी करता. जे उत्पत्ती ग्रंथान सांगलेलें तें आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत. आनी तें सांगलेलें उतार ह्या संवसाराक जारी जावचे खातीर मरियेचोय जल्म जाता. जर ह्या विशयंत सविस्तार आमी पळोवंक गेल्यार रुताचो ग्रंथ वाचल्यार थंय थावन आमकां कळटा जेजूचो जल्म जावचो तें कशें. तें सगळीं जनरेशनांत सगळीं तीं तकले थावन तकले म्हणसर पवित्र 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 करून हाडटा सर्वेस्पर देव. देखून जेजूचो जल्म ह्या संवसारांत जायचे जाल्यार तितलें पवित्रपणाचें म्हळ्यार सर्गींचे राजाचें वैभवत्व देवत्व आपल्या पुता मारिफात ह्या संवसाराक वेता आसतना तें कितलें तें पवित्रपणाक जाय जे. एक स्त्री ती कितली पवित्र आसाचे, कितलें वर्तें भागणें त्या स्त्रियेचें जेजूक ह्या संवसाराक हाडचें. केदें वर्तें भाग तिका मेळ्ळें तें आज सगळ्या पवित्र सभेची आनी म्हजे आनी तुजे एक बळादीक विनवणेच्या हातेर जावन आसा मरी माय. तिची मजत आमी खंडीत जावन मागता. पवित्र सभे खातीर ती आपल्या पुता लागीं विनंती करता आनी खंडीत सोर संगती एका संवसारांत एक स्त्री जी येयल्ली बापाची धूव जावन जेजूची आवय जावन पवित्र आत्म्याची पतीन जावन जी येयल्ली एकच ती एक स्त्री ह्या संवसारांत आयिल्ली ती जावन आसा मरी माय. देखून आज हो संदर्भार तिका आमी खंडीत जावन आज पवित्र सभा व्हडा मापान व्हडा दबाजीक ह्या पराबती आचरण करतात आमी. आनी सगळे आमी खंडीत जावन आज मिसाच्या बलिदानाक गेला जाल्यार आज आमकां थंय 3 वाचपां आयकोंक मेळटात. आनी खंडीत जावन आंदू देवाचें उतर जर आमी पळोवंक गेल्यार हांगा कशी मरी माय
सर्वेस्पराची हांव साकर न्ह तुज्या उतरा प्रमाणे जावं म्हणून सांगून ती खलतीपान घालता गे. तशेंच आजच्या दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजूचें एक उतार आसा पळया. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयेन बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. ही जेजूची उतरां जावन तुजी खुशी करूंक हांव आयला. आनी हेब्रेवाच्या पत्रांत ताचे विशयेन क्लियर बरयलां. 4थ्या वाक्यातावन आमी पळयता हेब्रेवाचे पत्रांत 10वा अध्याय 4 8 वाक्या मसरी आमी वाचयत आनी त्या 10 वाक्या मसरी आमकां ह्यो संगती कळीत करता. कित्याक कंचत्त पर्णसलांत आमी पळयता मनशां तिची बली भेटयताले, ताचे रगत अर्पिताले, हाचे वरवीं मनशाचें पाताळ कवर जातालें, पाताळ भक्षणातलें. पूण जेजू आपलें रगत कान घेवन ह्या संवसाराक येता. ताच्या रक्ता वरवीं मात्र आमकां सोडवून, ताच्या रक्ता वरवीं मात्र पातकाचें भक्षण आहे, ताच्या वरवीं मात्र हे सगळ्या संवसाराक सुटका मेळ्ळी म्हणटा. हेब्रेवाचें पत्र 9 अध्याय 22वें वाक्य सांगता थंय आमकां वाचूंक मेळटा. थंय आमकां सांगता नियमशास्त्रकाल सोडून सक्कडी रक्तानंत नितळ जाता आनी रगत वारयल्या शिवाय पातकाचें भक्षण मेळना. देखून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवंक एक मेन एक चॅनल देवान ह्या संवसाराक धाडलें. ती जावन आसा मरीबाय. तिचे मारिफात जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी संवसारांतलें पयलें तबेर्नकल जावन आसा. म्हळ्यार पयलें तबेर्नकल म्हळ्यार जेजून रावचो तो प्लेस, जेजून रावचो तो जागो आमची अरियका इगर्जेंत आसा तबेर्नकल. आनी संवसारांतलें पयलें तबेर्नकल जावन आसा मरीमाय. कित्याक जेजू मरियेच्या कुशवांत आयिल्लो आनी तें मरियेचो कुसवो जावन आसा संवसारांतलें पयलें तबेर्नकल. देखून मरियेक आमी मान करता, गौरव दिता, तिचे कडेन मागता, बरें करता आमच्या कथोलीक पवित्र सभेन. जायते जण आज मरियमायक पाती येनात, या तिका मान दिनात, गौरव दिनात. पूण म्हाका दिसता तिका कांय बेजाराय आसची ना. कित्याक हर एका मनशाक जेजू कडच्यान व्हरून पावोवचें काम ती करता. शिवाय ती जावन कितेंच जेजूचें काम ती करूंक वचना. जेजूचें काम जेजूनंत करीचें, तिचें काम तिणेंत करीचें, म्हजें काम हांवेंच करीचें, तुजें काम तुजेंच करीचें. वर तें सगळें देवातावन येता तें. देखून देवान आमकां ह्या संवसारान दिल्ल्या करीत कितेंच आमकां मेळना म्हूण सांगता जुवांच्या वांजेलान 3ऱ्या अध्यायांत 20 आनी 7 वाक्यान. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 27 सांगता देवान आमकां दिल्ल्या करीत ह्या संवसारान कितेंच आमकां मेळना. जें कितें आमकां मेळना तें सगळें देवातावन. आज देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या पवित्र सभेंत आमी आसांव, कथोलीक पवित्र सभेंत आसांव. खंडीत जावन आमच्या पवित्र सभेंत मरियमायचे भक्त आसा. आमी विशेश स्थानमान दिता आमी. पूण देवाक मात्र आमी आराधन करता, जेजूक मात्र आमी आराधन करता. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दवरया. खंडीत जावन आज ह्या प्रत्येक जावन मस्त जनांच्या जिवितांत आमकां एक मरियमायचो शेगून आमी कान घेवया. तिचे देन एक 5 शेगून आसात. त्या 5 शेगुणांत आमी खंडीत जावन मेतेर जाता जाल्यार तिची जिणी आमी नियाळ ते शेगून आमच्या जिवितांत आमी रुता करता जाल्यार ते आमी तेची शेगून आमी आमच्या जिवितांत कान घेता जाल्यार खंडीत ताच्या की वर्ते मरियमायक दिवचो गौरव या मान दुसरें कितेंच ना. देखून आमची जिवीत सगळे जेजूक समर्पण करून दिवया आज. आनी आयच्या दिसा जेजूची मजत आमी मागया. जेजू आमचे खातीर खंडीत जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताणें सांगलेलीं उतरां खंडीत जावन पवित्र कवळ्यान ग्रंथान कितें बरयलां तें सगळें जारी करूंक हांव आयलां. खंडीत जावन तो आयिल्लो, ताणें जारी केलां. म्हाका आनी तुका सडवणी दिल्या, सुडकाय दिल्या. देखून आज आमी आमच्या सम्याक ऋणी जावन आसाव आनी खंडीत जावन ताचे कडेन मागलेलें तें हर एक संगती तो आमकां दिता. देखून सक्कर सांगाता मेळून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.